गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो घेवन आमी तुमच्या मुखार घेवन येता आवाज गोंयचो हे बुलेटिन. नमस्कार, आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाचेर हांव प्रणिता रेडकर तुमकां सगळ्यांक येवकार दितां. सविस्तर खबरां आदी आतां नदर मारूया मुखेल खबरांचेर. आयज फाल्यां उटंगराच्या पावसाची शक्यताय हवामान खात्याचो अदमास. पयल्याच पावसान व्हांवून गेलो होणजुणचो रस्तो. रस्त्या वयल्या फोंडकुलांक लागून यो वच करप्यांक जातात त्रास. कोयरान भरले पिळगांवचे गटर. लोकांच्या घरांनी शिरले हळशिकावणें उदक. गांजो तस्करी प्रकरणात तळपणच्या जॉय जुजे आत्माक फोंडे पुलिशेन केलो अटक. 1,30,000 रुपयांचो गांजो केलो जप्त. सूचना फलक नाशिल्ल्यान कर्नाटकाचे एक गाडयेक पर्रा जालो अपघात. बेळगांवां पावले 70चे वारकरी. 2 वर्सां उपरांत वेगवेगळ्या गांवांतले वारकरी पंढरपुराक वचपाक सरल्यात भायर. आनी आतां खबरो विस्तारान. आयज आनी फाल्यां म्हळ्यार बिरेस्तारा दिसा उटंगराच्या पावसाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. नुस्तेमाऱ्यांनी नुस्तेमारी करपा खातीर दर्यान वचचें न्हय अशी शिटकावणी लेगीत हवामान खात्यान दिल्या. 20 जूनाक सरासरी 5.5 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्ली. हाच्या उपरांत सप्तकभर पावसाचो नेट कायम आसलो. मंगळारा दिसा मात पावसाचें प्रमाण सामकें उणें आसलें. सकाळी पावसाची दडक पडल्या उपरांत सुर्याची किरणां सगळ्याक पातळ्ळी. दनपाराक गरमी जाणवताली. पावस नाशिल्ल्यान रस्ते सुके आशिल्ले. उजो पालोवपी दळाचे कर्मचारी तशेंच वीज खात्याचे कर्मचारी दीसभर सुशेगाद आसले. फाटल्या 24 वरांत 27.2 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. आतां मेरेन 727 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. तो पिछले 24 आवर्स में सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिपोर्ट किया गया केपे से, जो हेवी रेनफॉल की कैटेगरी में आता है 6.5 सेंटीमीटर्स, और दाबोलिम से रिपोर्ट किया गया 5 सेंटीमीटर्स, और बाकी सारे स्टेशनों में बिटवीन 1 to 3 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल रिपोर्ट किया गया. पंजी में रिपोर्ट किया गया 2.3 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल, नहीं तो 22.8 मिलीमीटर्स ऑफ रेनफॉल. और दिस इज़ व्हाट दैट वाज इशूड ऑन येस्टरडे कि 29th और 30th को देर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ वेरी हेवी रेनफॉल ओवर गोवा. गोवा के नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट में 1-2 जगह पे 24 आवर्स में 11 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो सकता है. दैट इज़ कॉल्ड वेरी हेवी रेनफॉल. और 3-4 स्टेशनों में दोनों डिस्ट्रिक्ट में हेवी रेनफॉल यानी कि रेनफॉल एक्सीडिंग 6 सेंटीमीटर भी 29th और 30th जून को हो सकता है. सो दैट इज़ वाई ऑन 29th and 30th ऑरेंज कलर वेदर वॉर्निंग इज इश्यूड. गोंयांत पावस सुरू जावन धड म्हयनो लेगीत जावंक ना आनी होणजुणच्या वाठारांतलो हालींच डांबरीकरण केल्लो रस्तो मात व्हांवून गेलो. डांबर व्हांवून गेल्ल्यान रस्तो फोंडकुलांनी भरला. ह्या रस्त्या वयल्यान यो वच करप्यांक नाका पुरो जाता. देखून थळाव्या लोकांनी आतां तिडक उक्तायल्या. तशेंच हो रस्तो बेगींतल्या बेगीन दुरुस्त करचो अशी मागणी लेगीत केल्या. लास्ट मंथ जेन्ना इलेक्शन आमचे पळय आसलें तेच्या पयलीं हांगर एक सोलिंग जातालें आनी आमचो प्रिवियस एक्स MLA हांगर येवन आमकां सांगलेलें की तेणी हें सोलिंग करता पळय तें वॉटरप्रूफ सोलिंग म्हणून, कितें वॉटरप्रूफ लिक्वीड घालून सोलिंग करता आनी तें आनीक कांयच जावचें ना म्हणून सांगलेलें की बरें उरतलें म्हणून. म्हटल्यार आतां पळय जाल्यार आजून पासून अर्दो पासून पावस जावंक ना आमचो. पळय जाल्यार हें व्हडें तुमकां आतां दिसता. हांगर तेजूच कितके ट्युरिस्ट सुद्दां पडलेले हांगर की वयपाक इतके त्रास जाता तुमकां. हे गाडयो सुद्दां वयता ते कितके त्रास जाता ते कळटा करता.
जी प्रेझेंट MLA पासून आसा तिका की बाबा प्रत्यक्षान तेणी हे विलेजीन भोंवन पळोवचे, तेचे कोण कार्यकर्ते जावन कोण तरी आसा तेंच्यांनी भोंवन पळोवचे. प्रत्यक्षात अशें कितें आमी एलिगेशनां करिना की अशें सदमो नाकान की आमी कोणाचेर एलिगेशन आमकां जाय आमचो गांव सुदारलेलो बरे भाशेन लोकांची सेफ्टी जायी आमकां. तशेंच मागता आमी हांगासर जे पळय सगळ्यांक आमचे जमलेले भाव जशे आमचे गोंयकार जे ट्रॅव्हलिंग करतात, आयज ट्युरिस्ट जे आसात ट्रॅव्हलिंग करतात तेंची सेफ्टी लायफाची आमकां जाय आसता. म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता एज एक विलेजर आमच्या CMाक सुद्दां एक रिक्वेस्ट करता, PWD मिनिस्टराक आनी आमची जी प्रेझेंट MLA आहा तिका रिक्वेस्ट करता की प्रत्यक्षान येवन हांगर आमकां मातशें तरी हेचेर विचार करून हे रस्ते मातशे बरे करून दिया, इतकेंच मागता. हांगा तुमी पळोवंक शकतात कशें वोणे पडलेले आहा ते. आनी आमचो एक्स MLA जो इतलो इनकेपेबल आसलो तेणी आख्खे शिवोलेच्या रोडांची वाट लायिल्ली तेन्ना कांय करूंकूच ना. आनी जेन्ना आयज तेजो दम सोंपपाक आसलो तेन्ना तेणी ही शेंद्री घालून गेल्लो. आनी ते शेंद्री घालतना ताका आमी विचारलें सुद्दां हे बाबा हे तूं पावसान जे हे घालता तूं हॉटमिक्स घालता तेंच्या तेन्ना तो तेजो AE सुद्दां येयल्लो, तो सुद्दां इतलो इनकेपेबल आमकां सारको तेणी सॅटिस्फाईंग आन्सर सुद्दां दिवंक ना. तो आमकां सांगतालो की हो कोल्ड मिक्स हे घालता आमी आनी हेका कांय जावपाचें ना वॉटरप्रूफ म्हणून. पूण तो 15 दिसांनी सारको गेल्लो, 15 दिसूच लागलेले ताका, 15 दिसान तो उखाल्लो. तर आयज हे सगळे कमिशना खातीर कितें करता काय आमच्या बऱ्याक करता तें आमकां कळना. सो मागता आमचे हे PWD डिपार्टमेंटा कडेन हेजेर मातशें लक्ष घालून हे कामां करची सारकी परतून. पिळगांव पंचायतीच्या वाठारांतल्या बागवाड्यार गटारां बांदतना पंचायतीन वेवस्थीत नियोजन करूंक ना अशी थळाव्या लोकांनी कागाळ केल्या. देखून पावसान गटारां तुंबून साबार समस्या गोंयांत उप्रासतात. हालींच पडिल्ल्या पावसा वेळार हाचो अणभव लोकांक आयला अशें लोक सांगतात. ह्या गटारांक लागून उदक तुंबता आनी गटारांतले घाणयारें उदक लोकांच्या घरांनी शिरता अशी कागाळ लेगीत थळावे लोक करपाक लागल्यात. आमी ताका पयलीं सांगलें हांगासून पळय उदीक वता ना तें उदक डायरेक्ट सकयल वचपाक जाय आसलें. आतां जर फाल्यां अशें उदक उरलें आतां तर कोणाक मलेरिया टायप जावंक शकता न्हू. पयलीं उदीक वयतालें स्ट्रेट वयतालें त्या तेणी डीप घातली आनी हें जालें न्हू उदक उरलें हें जावन आमच्या कडेन वचून गेल्लें मातशें आहा तें मातशें काम करून आमचें हें करून दी म्हणून सांगलें ताणें ताका. हें तरी उदीक वचपाचें पाणी येता गेल्या वता चालूच आसता पाणी तें हितून वचून गेलां शॉपान वचून पाणी गेल्लें घरान इतकें जातालें पाणी वयतलें भितर वचपाक. पावसाचें उदक आनी हें वयलें उदक जाल्यार हें जायना न्हू तें सकयल न्हंय आहा पळय ती मातशें हें कर म्हणून सांगलें ताका पावसा पयलीं करता म्हणलें तरी आसा पूण कांय ना हेंचें. आतां परत पावस तेकलो परत तेच प्रॉब्लेम जावंक शकता. आतां पावस पडना म्हणून इतको सांग. हाल्लीसरा गोंयांत घुवळे वखदांच्यो केशी वाडपाक लागल्यात. मंगळारा राती शिरोडच्या जॉय जुजे आंताव ह्या तरणाट्या घुवळे वखदांच्या विक्रेते खातीर फोंड्या पुलिसांनी ताब्यात घेतला. ताका 1.3 किलो गांजा सयत धरला. हो वट्ट 1,30,000 रुपयांचो माल फोंड्या पुलिसांनी ताच्या कडल्यान जप्त केला. हो तरणाटो मूळ तळपणचो. ताका फोंड्या पुलिशेन अटक केल्या. ह्या प्रकरणाचेर फुडलो तपास सध्या चालू आसा. काणक्या पर्रा रस्त्यार ड्रायव्हराचो बॅलन्स गेल्ल्यान ड्रायव्हरान गाडी डिवायडराचेर चडयली. काणक्या पर्रा रस्त्यार धडाचे सायनबोर्ड ना. रस्त्यार काळोख आशिल्ल्यान ड्रायव्हराक हो डिवायडर दिश्टीच पडलो ना आनी ताणें गाडी डिवायडराचेर चडयली खंय. ही गाडी कर्नाटकाच्यान आयिल्ली अशें कळटा. म्हणून एकाद्रो ड्रायव्हराचो ताबो घडये चुकला आसुंये अशें लोक सांगतात. तशेंच ह्या घडणुके उपरांत ह्या रस्त्यार दिश्टी पडटात तशे तोक्ते आनी रीतसर लायटी घालपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या.
बच्चा गए ना अंदर से और डर के मारे कसे डालने वाले महीने हिंगासोर एवरी टाइम गाडी येता स्पीड हिंगासोरल्यान आनी हेजे वयर चडटाय तेजे वयर चडत आसता 20-25 जाले आतां गाडयो कित्याक खातीर एक स्पीड ब्रेकर जावो गाडयो स्लो जाय जाल्यार मागीर वयर चडचे न्हय ते स्पीडान येता आनी चडयता वयर सायन बोर्ड आसलो तेजेर गाडयो मारून 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 ते सायन बोर्डूय गेले हांगासर ह्यो झोन सारको डेंजर जाल्लो ना तेंचेर हांगासर डिवायडराक मरे कितें तरी मार्कींग करूंक जाय कळ्ळें तुका फुडल्या आतां गाडी आतां फुडल्यान गाडी आतां कितें खबर आहा न्हू फाटसून जर येयली जाल्यार ओवरटेक तेज्या वयर गाडयो चडटा सकाळच्या 2-3 हांगा एक्सिडंट जाल्यात सो हांगा आरटीओन बरी दखल घेवपाक जाय आनी सारकें प्रोविजन करपाक जाय 2 वर्सांच्या काळखंडा उपरांत आषाढी एकादशी निमित्तान वेगवेगळ्या गांवांतले वारकरी पंढरपुराक वचपाक भायर सरल्यात 70 वाठारांतले वारकरी बेळगांवां पावल्यात पुराय भावनेन आनी श्रद्धेन हे वारकरी पंढरपुराक वयतात सुमार 13 ते 14 दिसां भितर हे वारकरी पंढरपुराक पावतात 70 वाठारांतल्या तशेंच गोंयच्या वेगवेगळ्या गांवांतले वारकरी एकठांय येवन पंढरपुराक वयतात आयज बेळगांव श्री क्षेत्रमुक्ती मठ बेळगांवां हायवे रस्त्यार घर करून हे वारकरी रातभर थंय रावतले उपरांत परत प्रवासाक सुरवात करतले कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी गोंयांत दिसान दीस कोरोना दुयेंत्यांचो आंकडो वाडत आसा बुधवारा दिसा एका दुयेंतीक मरण येवंक ना पूण 201 नवे कोरोना दुयेंत्यांची नोंद जाल्या जाल्यार फाटल्या 24 वरांत 151 कोरोना दुयेंती बरे जाल्यात सक्रीय कोरोना दुयेंत्यांचो आंकडो 982 चेर पावला बरे जावपाचें प्रमाण 98.6 चेर पावलां 199 दुयेंती घरा आयसोलेशनांत रावल्यात गोंयांतले काजीचें उत्पादन वाडोवपा खातीर राना महामंडळ आराखडो तयार करतले आराखड्या खातीर भारतीय उद्देग महासंघ म्हळ्यार CII तशेंच हेर संबंधितां कडेन महामंडळान सुचोवण्यो मागयल्यात राना महामंडळाचे बसकेंत काजीचें उत्पादन वाडोवपा खातीर विचार करतले राना महामंडळाची अध्यक्षा देव्या राणे हांच्या फुडारपणा खाला ही बसका जाली ह्या बसकेक CII गोंय फांट्याचे अध्यक्षा स्वाती साळगांवकार राना महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक संतोष कुमार आनी हेर अधिकारी हाजीर आसले रितसर परवाने घेयनासतना जायते लोक आपलो वेवसाय करतात त्या खातीर तांकां कारवायेक तोंड दिवचेच पडटा जायत्या फावट परवान्यांचें नूतनीकरण करपाचें तशेंच उरता हो प्रकार म्हळ्यार तसो व्हडलोसो गुन्यांव न्हय मात मायकल लोबो हे राजकारणांतले मनीस आनी आतां तर विरोधी पक्ष फुडारी तांच्या हॉटेलांचो प्रश्न प्रसार माध्यमांनी सद्याक गाजता अशें म्हापशाचो आमदार जोशुआ डिसुजा म्हणटा साबार वेवसायिकांचेर अशी कारवाय करतात तेन्ना तांकां इतली प्रसिद्धी मेळना वेवसायाची कागदापत्रां सारकी आसल्यार कोणे कोणाक कित्याक भिवपाक जाय अशें जोशुआन मंगळारा म्हापशांत एका कार्यावळी वेळार सांगलें I am not sure how this entire system worked prior to this. Maybe he is feeling the heat now. Maybe if he has everything, he should be clear about it. See, everybody can be said. There are many people that feel that they are targeted. I don't think Michael Lobo is the only person in Goa who's in this situation. There are many local people. I feel it is just that the media has
has him in focus, him being the opposition leader. That is why it is reaching this level. Otherwise, it would not be such a big deal. It is not some very big crime. It seems to be something that happens to quite a lot of places who forget to renew. I would not say they don't have their licenses. Sometimes there is oversight and you forget to renew certain things. Maybe this is the situation. Let the investigation prevail. कोरोना वेळार गोंयांतल्यो सगळ्यो खाजगी बशी गोंय सरकारान बंद केल्ल्यो. आतां कोरोनाचें प्रमाण उणें जालां, मात पेट्रोल आनी डिझल म्हारग जाल्ल्यान आजून मेरेन काणकोण वाठारांतल्यो कांय खाजगी बशी सुरू जावंक ना. ताका लागून त्या वाठारांतल्यान येवपी विद्यार्थ्यांक तशेंच कामाक वचपी लोकांक बरोच त्रास जाता. त्या खातीर वाहतूक खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी काणकोणची ही खाजगी बशीची सेवा परतून आनी बेगोबेग सुरू करची अशी मागणी जनार्दन भंडारीन केल्या. विधानसभा अधिवेशन जुलयाची 11 ते 12 ऑगस्ट मेरेन आसा. आचारसंहिता लायली जाल्यार विधानसभेचें कामकाज मेकळेपणान करपाक मेळचें ना. ताका लागून वेंचणूक प्रक्रिया पुराय करपाचो वेळ 30 दीस म्हळ्यार 12 सप्टेंबर मेरेन मुखार धुकलचो. अधिवेशन सोंपतकच 12 ऑगस्टाच्यान आचारसंहिता लागू करपाक दिवची अशी विनवणी ॲडव्होकेट जनरल देवदास पांगम हाणें गोंय उच्च न्यायालया कडेन केल्या. Government applied to the court to say that we are going to hold a budget session of the assembly from 11th of August to 11th of July to 12th of August, as a result of which it will be difficult to go ahead with the election for two reasons. One reason is that if the code of conduct is issued by the election commission, in that situation it will be difficult for the budget session to go ahead. This was our submission. Secondly, we requested the court that by your own direction we have a time to hold the election by 12th of August. Now we requested the court that instead of 12th of August we will hold it in September, although we are ready to issue the notification immediately. The government has sought extension of time of around 30 days on the ground that legislative assembly is fixed and it is a budget session of legislative assembly. Budget is required to be passed. Now, the stand of the election commission in this kind of a situation is that yes, we want the elections to be held, but election process and the assembly session cannot go together at the same time because the machinery which is used, the staff which is used, cannot be is basically the same. So that will become one obstacle. And more than this obstacle, the bigger obstacle is the moment code of conduct comes into force. What will happen is once code of conduct, the government cannot declare schemes, government cannot declare programs. All those restrictions which are covered under code of conduct will come into picture. So it is in view of this, both things cannot go together. रस्त्या कुशीक बसोन फळां विकप्यांक पावसाक लागून बरेच त्रास जातात. पावसाक लागून तांची फळां इबाडटात. ताका लागून फुडल्या म्हयन्या भितर तरी तांकां शेड घालून दितलो अशें नव्यान वेंचून आयिल्ल्या मुरगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिगीसान सांगला. बुधवारा पालिका बाजाराची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो. ह्या वेळार ताच्या वांगडा मुरगांव पालिकेचे सगळे कर्मचारी हाजीर आसले. फिश मार्केटान आमी शिफ्ट केलें तेका थोडो डिमांड आसलो. तेंगे डिमांड आसलो की शेड जाय म्हणून थोडी शेड आनी उल्ल्या करपाची. तेका लागून आमी येयल्ले चोवपा इन्स्पेक्शन करपा येयल्ले की शेडीचे शेड आनी फुटबॉलांक आमी भितर बसोवपाचे फुटाचे मातशें आमी इन्स्पेक्शन ते खंय बसोवपाचें तें पळोवपा येयल्ले आनी फुटबॉलाक आमी आतां भितर घातले थोडें कॉन्क्रीट काम उरलां तें करतले आनी तें करून आमी हे सगळे फुटबॉलाक बरे भाशेन वेवस्थीत घातले. सगळे आमगे सगळे डिसिजन पाटली घेवन आमी तें सगळे जाग्यार बसोवपाचें एक म्हयन्या भितर करतले. रस्तो सुरक्षा समितीची बसका बुधवारा दिसा मडगांवां कलेक्टर इमारतीन जाली. ह्या वेळार सगळ्या संबंधीत खात्यांच्या अधिकाऱ्यांनी ह्या बसकेन वांटो घेतिल्लो. ह्या बसकेन वांटेकार जाल्ल्यांनी वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा केली आनी वेगवेगळ्यो सुचोवण्यो लेगीत दिल्यो. शाळेंतल्या भुरग्यांच्या सुरक्षीत येरादारी खातीर एक खासा समिती बसोवप हो ह्या बसकेचो मुखेल निर्णय आसलो अशें अतिरिक्त जिल्लो अधिकाऱ्यान सांगलें.
आज मिटींग आसली डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमिटीची मिटींग आसली सगळे ऑल द डिपार्टमेंट्स वेर इन्वायटेड फॉर द मिटींग सो वी हॅव डिस्कस वेरियस इश्यूज and decided to take various measures for the road safety. Basically and important is the transportation of the school students and we have decided to request all the schools and the EDI to constitute a committee in their school for this transportation of safety of the students. We have given instruction to the EDI to see that this committee is there in the place. Besides these various issues like signages are there and various speed breakers and road widening also wherever it is required. That points also we have discussed in the meeting. Congestion of the traffic is also discussed. The DYSP traffic was also present. Some measures we have also suggested for the implementation. वट्ट 21 वर्सां आदी आंतरराष्ट्रीय मळार गोंयचें नांव कलंकीत करपी वन डे क्रिकेट सर्तीच्या तिकेट विक्रीच्या घोटाळ्यांतलो निमाळो युक्तिवाद आतां 8 जुलयाक जातलो. ह्या प्रकरणांत अभियोग पक्षाचें प्रतिनिधित्व करपा खातीर खंयचोच सरकारी आदवोगाद हाजीर नासलो. हाच्या वयल्यान आतां सरकारान ह्या प्रकरणा कडेन आडनदर केल्या अशें स्पश्ट दिसता. So today the matter was fixed for 313 statement, but then the court was of the opinion that there is nothing that 313 should be recorded. So now the matter is now fixed for final arguments. So it is now will be taken up on 8th July morning. So we will be arguing now for actually there is no material on record to show that the accused were actually involved in this crime. स्वदेश दर्शन येवजणे वरवीं कोट्यांनी रुपया खर्च करून गोंय सरकारान अंजुना दर्यावेळे लागीं बांदिल्ल्या पर्यटन सुविधा केंद्राची सारकीच अवतिकाय जाल्या. पार्किंग सेंटरान घाण आनी कोयर पातळ्ळा. ह्या सेंटरान आशिल्लीं शौचालयां सगळीं मोडल्या. चेंजिंग रूम्स आनी वॉशरुमांनी बियर तशेंच सोऱ्यांच्यो बाटल्यो जळीमळी पडल्यात. हांगसर पिवपाचें उदक लेगीत धडाचें ना. ह्या सेंटराचो वापर अनधिकृत धंदे करपा खातीर जाता असो आरोप थळाव्यांनी केला. ह्या विशीं थळाव्यांनी गोंय पर्यटन खात्या कडेन सेगीत कागाळी केल्यात. सरकाराच्या मंत्र्यां कडेन लेगीत ह्या विशीं कागाळी केल्यो पूण आजून मेरेन सरकारान हो प्रश्न सुटावो केल्लो ना. पर्यटकांच्या सोयी खातीर आशिल्ल्या ह्या पार्किंग सेंटराची अशी अवतिकाय जाल्ल्यान गुन्यांवकारांक गुन्यांव करपाक बरी सुवात मेळ्ळा. एका वटेन नुस्त्या खातीर मारामेर जाल्ले आसतना आतां ब्रॉयलर चिकनूय म्हारग जाला. फाटल्या कांय दिसांच्यान दिवचले वाठारांत ब्रॉयलर चिकनाच्या मोलांत वाड जाल्या. आनीकूय वाड जावपाची शक्यताय आसा अशें संकेत चिकन विक्रेत्यां कडल्यान मेळ्ळ्या. म्हारग जाल्ली खावड आनी येरादारीचो खर्च वाडिल्ल्यान ब्रॉयलर चिकन म्हारग जालां अशें कळटा. दिवचले वाठारांत महाराष्ट्र आनी कर्नाटक राज्यांतल्या ब्रॉयलर कोंबड्यांची आवक जाता. 15 दिसां पयलीं ब्रॉयलर तांतयां दर शेकड्या फाटल्यान 390 रुपया आशिल्ली आतां तेच दर 500 रुपया अशे जाल्यात. जाल्यार 65 ते 70 रुपया डझन अशा किरकोळ मोलान तांतयां विकतात. रेट सध्या लाय आसा 175, नेट 270, 275, 280 अशें विकतात. डिमांड सध्या रेट वाडल्या कारणान मातसो डिमांड मातसो स्लो आसा. तेंचे फिडींग ट्रान्सपोर्ट तेंचे फीड वाडला, बाकीचे सगळेच आयटम वाडलो. लेबर चार्जीस वाडलो, फीड वाडले, इलेक्ट्रीक वाडले, सगळें वाडलें. थंयच्यान आमकां म्हारग येता म्हणटा आमकांय म्हारग विकचें पडलें न्ही. आमकां कितें मेळटलें एकदम सामको 20% सेल आसना. सध्या सेल आसा.
गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो आमी सातत्यान तुमच्या मुखार हाडटात आनी अश्योच हाडीत रावतली. मात सध्या वेळ जाला आनी आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव प्रणिता रेडकर तुमचो निरोप घेता. फुडल्या खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.